नमस्कार, लंच टाइम बुलेटिनान येवकार हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। सरकारी जमनींचेर अतिक्रमणां केली जाल्यार करतले खर कारवाय। मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी। मयेगांवच्या आनीक 215 लोकांक मेळ्ळो मालकी हक्क। मुख्यमंत्र्या हस्तुकीं जालो सनद वांटप सुवाळो। कायद्यान दुरुस्ती केल्या ही बऱ्या खातीरूच। गुन्यांवकारी कायद्यान सुदारणा केल्ल्यान प्रलंबीत केसी लागतल्यो निकालान, सांगता केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक। तिळारी धरणाच्या कॅनलाचे दार उगडपाक पुण्याच्या तांत्रीक पंगडाक येस। फाटल्या 3 दिसां सावन करताले यत्न। बार्देस तालुक्याची उदकाची समस्या जातली सुटावी। भारतीय नौदळाची ताकद आनीक वाडली। स्वदेशी बनावटीचे स्टेल्थ गायडेड क्षेपणास्त्र नाशक आयएनएस इम्फाळचो भारतीय नौदळांत आस्पाव। गोंयच्या शाळांनी मनयतले वीर बाल दीस। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची घोषणा। बेकायदेशीर रेव काडपाच्या प्रकरणात 26 ओडयांचेर कारवायेचो आदेश आसतना खण खात्यान केली फकत एकूच ओडयेचेर कारवाय। नयबाग पेडणे जालो बरोच बोवाळ। आता खबरो विस्तारांत। सरकारी जमनींचेर अतिक्रमणां केली जाल्यार तांचेर कारवाय करतले अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। कस्टडियन प्रॉपर्टीच्या वादांत आडकल्ल्या मयेगांवच्या आनीक 215 लोकांक घराचो मालकी हक्क मेळ्ळो। बुधवारा एके खासा कार्यावळीन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्ते मयेकारांक सनदी वांटल्यो। मयेच्या कुमारवाड्या वयल्या श्री सातेरी देवळान जाल्ल्या सनद वांटप सुवाळ्याक मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, आमदार प्रेमीन शेट हांचे सयत जिल्लो पंचायत वांगडी शंकर चोडणकर, उपजिल्लोधिकारी रोहन कासकर, सरपंच विद्यानंद कारबोटकर तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। ह्या वेळार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं मयेकारांक सनदी वांटल्यो। बांधलेले घर नवीन विकत घेता जाल्यार ते डेमोलिशन जाले जाल्यार सरकाराक, आमदाराक आनी डेप्युटी कलेक्टराक जबाबदार धरूंक नाका। आमदारूय कांयच करूंक शकचो ना। नवीन जे घर बांदता ताका आमदारूय कांयच करूंक शकचो ना। त्या खातीर नवीन घर कोणी बांदचें न्ही। आतां तुमी म्हणटले उरलेली इव्हेक्टिव्ह प्रॉपर्टी सरकाराची प्रॉपर्टी आसा आनी त्या सरकाराच्या प्रॉपर्टीक कितें करपाचें। फाल्यां सकाळी गांवाच्या विकासा खातीर वेगवेगळे प्रकल्प जे करपाचे आसतात तेजो हांवें ताका आतांय सांगलां की आमकां जर एखादो म्हणजे 1 लाख 2 लाख स्क्वेअर मिटर जर जागा इव्हेक्टिव्ह प्रॉपर्टी आसा जाल्यार बरो प्रकल्प मयांत आमकां हाडपाक जाता, जेणे करून गांवच्या पुराय उदरगती खातीर आमी जेका म्हणटा की कुटीर उद्योग आसतले, गृह उद्योग आसतले, ग्राउंड आसतले, डिस्ट्रिब्युशन आसतले, वेगवेगळ्या पद्दतीचे प्रकल्प जे गांवांत येवपाक शकता तेजो फायदो सरकाराक म्हणटा पेक्षा गांवच्या लोकांक जातलो। तो फायदो आमी लोकांक दिवयता। सरकाराची जमीन ही एनक्रोच करपाक, आडोवन खावपा खातीर न्ही। सरकाराची जमीन आडोवन विकपा खातीर न्ही। बऱ्याच जाणांक दिसता ही फुकटची जमीन आसा, आडोवया। थोड्या जमिनीत कितें काडपाक सुरवात केल्या खूब व्हडल्या प्रमाणात। आडयले काय वगैरे आमदारा कडेन वयता, पण सरकाराच्या जमनीत कितेंय काडपा खातीर न्ही। ऑफिशियली कोणा कडेन लीज आसा, तुमी जशें म्हणटा एग्रीकल्चर हेज्या प्रमाणे तुमच्या कडेन लीज आसलें, तुमच्या कडेन कस्टडीचो डॉक्युमेंट आसलो, तुमचो पोटल्याचें नांव आसलें, ताचो डेफिनेटली सरकार विचार करता। तो तुमचो रायट आसा, तुमचो हक्क आसा। ती जमीन तुमकां मेळटली, तितून आपले दुमत ना आनी ती जमीन दिवपा खातीर आमी कटिबद्ध आसा। कितें आसत जाल्यार ताचो विचार करूं येता। नाजाल्यार लोकांनी आतां घरां बांदतले, ओके, सरकाराच्या जागेर येवन आनी तुमी आतां क्लेम करतले तें जावचें ना। आनी हांव परत एकदां सांगता आनी हांवें फाटलेय फावटी सांगलेलें, सरकाराच्या जागेर जर कोण आतां घर बांदून तिसऱ्या मनशाक विकता आसत जाल्यार इन फ्युचर तेजी घरां डेमोलिशन जावपाक शकता। परत सांगता, आनी घर बांदता तेणी याद दवरचें, विकता तेणी याद दवरचें, घेता तेणी याद दवरचें। मजगती शेत जमनींची मालकी लोकांक मेळचे खातीर सरकार यत्न करतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर सावंत हांणी म्हणलां। तिसरो मुद्दा उरलो विशय एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चरची सनदी दिवपाच्यो। आमदार प्रेमेंद्र शेट तांणी सांगला त्या प्रमाणे 6 डॉक्युमेंटा वयल्यान करून तो आतां 1 डॉक्युमेंटाचेर हाड म्हणटा। हांव ताका एक सांगूंक सोदतां
की कायदो जेन्ना केल्लो म्हणजे 2014च्या पयलींचे सगळे म्हणजे मी 2 गजाली आयज मागल्यो. एक एग्रीकल्चराची एक डॉक्युमेंटाचेर हाड हांव एजी लॉ डिपार्टमेंट ताकाय आपयता, मिटींग घेता, मागीर तांकांय आपयता. ओके, आनी ताज्या उपरांत ताजेर डिस्कशन करता. तो डॉक्युमेंट खंयचे मागलेले, कितें मागलेले आनी एट प्रेझेंट लोकां कडेन खंयचो इजिली एवेलेबल डॉक्युमेंट आसा तो आमी व्हेरीफाय करता. आनी ताज्या उपरांत जे तुमच्या फेवरान जे निर्णय घेवंक शकता तो तुमच्या फेवरान. मयेचे आमदार प्रेमीण शेट हांणी ह्या वेळार आपले उलोवप केलें. जसा सरकारान कायदो केलो हो कायद्यान 6 डॉक्युमेंटाची गरज आसा अशें सांगलें आसा सरकारान. पण हांव आमच्या मुख्यमंत्र्याक विनंती करपाक सोदता, ह्या सुद्दां कायद्यान म्हणजे हो रूल जो 7 म्हणजेच ज्या जो कोण लाभधारक आहा ताका 6 डॉक्युमेंट दिवचे पडटा, ते एकूच डॉक्युमेंटाचेर फावा करतले अशी आमकां एक तरतूद करची पडटली, कायद्यान एक बदल करचो पडटलो एमेंडमेंट काडून. ते हांव विनंती करता उतराक की आमच्या गोंयकारांची सगळ्यांची मागणी मान्य करून ही तरतूद करून एकाच डॉक्युमेंटाचेर आमकां ह्यो शेताच्यो ज्यो सनदी आसा त्यो वितरीत करच्यो. आयज आमकां हे जे सहकार्य डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या सरकारान म्हणजे आमच्या सरकारान जे केल्लें आसा ह्या सहकार्या बद्दल हांव सगळ्या गोंयकारांच्या वतीनसून उतराचे उपकार आठयता. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. भारतीय नागरिकां खातीर कायदेशीर प्रक्रिया सुटसुटीत जावची हे खातीर गुन्यांवगारी कलमांत सुदारणा हाडला आनी ब्रिटीशकालीन तरतुदी भायर आयल्यात. खुबश्यो केसी न्यायालयांत पडून आसल्यो, कुसताल्यो, देखून ह्या कायद्यांनी सुदारणा केल्ल्यान बेगीनूच ह्यो केसी आतां निकालांत लागतल्यो अशें केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायकान सांगलें. देश आमचो, लोकशाय आमची, पूण कायदे आमकां त्रास करपी आशिल्ले. फाटली 75 वर्सां जाली हे कायदे दुरुस्त करपाक कोणीच लक्ष दिवंक नाशिल्ले, पूण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन ते करून दाखयले. सुमार 200 कायद्यांनी सुदारणा हाडल्या. खास करून जो राजद्रोह ब्रिटीशकालीन कायदो आशिल्लो तो आता राष्ट्रद्रोह कायदो केला अशें श्रीपाद भाऊन सांगले. ह्या सुदारीत कायद्यांक राष्ट्रपतीची मान्यता मेळ्ळ्या उपरांत श्रीपाद भाऊ उलयतालो. एक बरें काम म्हणजे खरोखर आजचे जे काही रुल्स जे आशिल्ले, रूल रेग्युलेशन जे आशिल्ले ते ब्रिटिशाच्या काळात केल्ले सगळे आणि तेच आमी कॉपी केल्ले. आणि ब्रिटिशान करता आसतना जास्तीत जास्त हिंदुस्थानी लोकांक त्रास जावचे, तेंचे कडल्यान वेगवेगळ्या पद्दतींच्यान खंय तरी कलेक्शन करचें किंवा तशें तांची सत्ता आशिल्ल्या कारणान कशे त्रास करून तांकां आमी ताचे हे कन्वर्ट करता अशे तरेची तांची हे आशिल्ली विचारसरणी आशिल्ली. आणि अजून जवळ ह्या देशाक स्वातंत्र्य जावन 75 वर्सां जाली तरी पूण तें बदलून नाशिल्लें. परंतु माननीय मोदीजीन ताजेर लक्ष घालून म्हणजे सांगपाक हे लोकशाही आमची, देश आमचो आणि आमकां त्रास जावपी लॉ इतले वर्सां उरूं नाशिल्ले. ते तेणें जवळ जवळ 200 ते 250 लॉ जे आहा जाका लागून आज कोर्टान केसी पायल अप जातात किंवा हे सगळे इंडियन लोकांक भरपूर त्रास जाता. हे त्रास तातूंतल्यान निश्चितपणे कमी जातले इतले सुलभ केल्यात. तातूंतल्यान येणारे कोर्टाक ज्यो आज केसी पायल अप जातात त्यो सुद्दां फाल्यां बंद जातल्यो आणि लोकांक योग्य हे मेळटलें. फक्त सांगपाक म्हणल्यार एक राजद्रोहाचो एक कलम आशिल्लो तातूंत. राजद्रोह म्हणजे त्या वेळाचेर राजद्रोह आशिल्लो. म्हणजे आमी इंडियन जें कितें हें केलें आंदोलन केलें कितें राजद्रोह मानताले. परंतु आतां जो आहा तो आतां जो कायदो आयला तो राष्ट्रद्रोह आसा, जो राष्ट्रा विशीं खंय ते नुकसानाचें काम करतलो. अशे पद्दतीचे कायद्यान बदल जाल्लो आसा आनी हातूंतल्यान निश्चितपणे हे सुशासन जें आसा तें योग्य पद्दतीन चलतलें आनी लोकांक इंडियन आमच्या भारतीय लोकांक हातूंत उत्तम प्रकारे फायदो जाता. लोकसभेची तयारी नेटान चल्ल्या. गेल्या वर्साच्या तुळेत चड मतां घेवन भारतीय जनता पार्टी सत्तेत येतली. उत्तर गोंया उमेदवारी खातीर कोणी म्हजे कितले पाय ओडपाचे यत्न करूं. योग्य कितें तो निर्णय भाजपा पक्ष श्रेष्ठी घेतले अशें भाऊन परत एक फावट शिटकायला. भाऊ लोकसभेची तयारी कशी चालल्या? बरी चलिल्ली आसा. लोकसभेची तयारी बरी जाल्ली आनी निश्चितपणे ह्या वेळी आमी गेल्या फावटीपेक्षा जास्त सिटांनी भारतीय जनता पक्षाचें सरकार हे सत्तेर येतलें. पण अजून रिटायरमेंट पायकलानूय हे करला. राजकारणात ह्यो सगळ्यो गोश्टी असतात आणि त्या खातीर ताचेर व्हडलेशें आमी लक्ष दिवपाची गरज ना. आमचें केंद्रीय नेतृत्व आसा तें परिपक्व आसा. योग्य वेळेचेर ते निर्णय ते घेतले. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार.
तिळारी धरणाच्या कॅनलाचे दार उगडले. फाटल्या 3 दिसां सावन कॅनलाचे दार उगडपाचे काम सुरू आशिल्ले. बुधवारा सकाळी 5:45 वरांचेर पुण्यांतल्या तंत्रीक पंगडाक कॅनलाचे दार उगडपाक येस आयले. हाका लागून आतां पर्वरी आनी साळगांवची उदकाची समस्या सुटावी जातली. फाटल्या म्हयनोभरा सावन दुरुस्तीच्या कामाक लागून कॅनलांतल्यान उदक सोडपाचे बंद आशिल्ले. तिळारी धरणाचें काम म्हणटा ते म्हयनोभर चालू आशिल्लें आनी हालींच तें कंप्लीट जालां. पूण एक प्रॉब्लम येतालो, जे दारां आसलीं ती दारां जॅम जाल्ली आनी उगडपाक ते त्रास जाताले. 3 दीस जाले ही दारां जॅम असल्या कारणान पर्वरी सालेगांव वाठाराक उदकाचो म्हणटा तो सामको उणाव जातालो. नळ सुके पडलेले. आयज 5:30 वरांचेर तांकां ही दारां उक्ती करपाक यश आयलां आनी उदीक म्हणटा तें कानालांतल्यान बार्देसान येवपाक आतां सुरू जालां. पुण्याची टॅक्निकल टीम ही त्या सुवातेर आसली. टॅक्निकल टिमान फुडाकार घेवन ही दारां जॅम जाल्ली ती ओपन केल्यात आनी खंय तरी आतां पर्वरी सालिगांव ही जी प्लॅटूर जी गांव आसा तेंचे खंय तरी आतां उदकाचे हाल आसात ते आतां खंय तरी कमी जातले अशी आस्त आसा. ह्या बाबत WRD मिनिस्टर ऑफिशियल स्टेटमेंट करतले आनी खंय कशें कितें जालें, कितें त्रास जाले हेज्या बद्दल सगळें सांगतले अशी आमकां सुत्रा कडल्यान म्हायती मेळ्ळा. गोमंतक TV खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. भारतीय नौदळाची ताकद वाडल्या. स्वदेशी बनावटीचे स्टेल्थ गायडेड क्षेपणास्त्र नाशक INS इम्फाळचो भारतीय नौदळांत आस्पाव जाला. पळयात. स्वदेशी बनावटीचे स्टेल्थ गायडेड क्षेपणास्त्र नाशक INS इन्फाळ नौदळांत दाखल जाला. INS इन्फाळचे नौदळांत कमिशनिंग मुंबईतल्या नेव्हल डॉकयार्डांत जाले. ही मेड इन इंडिया झुजबोट विविध आधुनिक क्षेपणास्त्र आणि तंत्रज्ञानान सुसज्ज आसा. It's an honor and privilege for me and my fine crew to commission this mighty destroyer. True to our motto of Sadaiv Tatpar, Imphal will be always ready for every challenge. हिंदू महादर्यान चीनाच्यो हालचाली वाडल्यात. अशे परिस्थितीन INS इन्फाळ भारताची सागरी ताक घटमूट करतली असो विश्वास संरक्षण तज्ञांनी उक्तायला. The first warship to be named after a city in the northeast, I'm sure Imphal's compass will navigate the world and bring glory to our country. To the crew of Imphal, may you always find your mark. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. बेती सावन साळगांवा वचपी मुख्य रस्त्याक गुरू गोविंद सिंगाचें नांव दितले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. ते भायर गुरू गोविंद सिंगाच्या 2 चल्यांक आर्गां दिवपा खातीर गोंयांत 26 डिसेंबर हो वीर बाल दीस म्हूण जाहीर केला अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, सालिगांवचो आमदार केदार नायक आणि हेरांनी बेतीच्या गुरुद्वारात वचून दर्शन घेतले. तशेंच वीर बाल दिसाच्या कार्यावळीक वांटो घेतलो. गोंय सरकारान खंयच्या एका रस्त्याक गुरू गोविंद सिंगाचें नांव दिवचें. ते भायर गुरू गोविंद सिंगाच्या शौर्याची काणी गोंयच्या शालेय इतिहासांत आस्पावून घेवची अशी मागणी सीख समुदायान मुख्यमंत्र्या कडेन केली. गुरू गोविंद सिंगाच्या 2 सान पिरायेच्या पुतांक मुघलां आड झगडटना वीरगती प्राप्त जाली. तांच्या यादस्तेक सीख समुदाय 26 डिसेंबर हो वीर बाल दीस म्हण मनयतात. कुछ नहीं थी सरकार। 2 चीज आज इस मौके पर मैं सीएम साहब को, अध्यक्ष साहब को मांगूंगा। एक तो अपने एजुकेशन में हमारा हिस्ट्री में थोड़ा सा
इसको एंडोर्स करिएगा 4 साहबजादों का। दूसरा, अगर मेरी बात पसंद है तो जगह छोड़ना। एक कोई अच्छा मार्ग है गोवा में, गुरु गोविंद सिंह जी मार्ग हर स्टेट में है, हमारे गोवा में भी एक गुरु गोविंद सिंह जी मार्ग नाम होना चाहिए। अगर सच्ची श्रद्धांजलि हम लोग देना चाहते हैं ना गुरु गोविंद सिंह जी का, हम लोग जो उनके जो सरपंच हम लोगों ने किया है और जो उनकी करनियां हैं हम लोग खत्म नहीं कर सकते बाबू। अगर जो भी हमको अगर चाहते सच्ची श्रद्धांजलि देनी है, ये बस ये चलता रहेगा, ये हिस्ट्री में आना चाहिए। और एक ज्योग्राफी के लिए कहीं भी हमको रोड का नाम अगर देंगे हम लोग बड़े बड़े आपके आभारी होंगे। हम ना भूले हैं ना भूलेंगे, ये पूरा देश उनकी जो पूरा इतिहास है हमेशा के लिए याद करेंगे। आपको तो मैं सिर्फ उनका जो इतिहास है और उनकी शहादत है, उनकी जो विरासत है वो पूरे देश से लेके गोवा तक है। इसीलिए तो कर्नल वेणुपाल सिंह जी जो 15 अगस्त 1955 में जो उनके यहाँ पे यानी विरासत हो गई, वो वीरगति प्राप्त हो गई, उनको भी याद करते हुए वो वीर माता को मिलने के लिए मैं खुद हरियाणा जाके आया हूँ। आज भी मैं कर्नल वेणुपाल सिंह जी को याद करता हूँ और कर्नल वेणुपाल सिंह जी के नाम पे हमारा वहाँ का प्राइमरी स्कूल अभी भी उनका स्टैच्यू वहाँ पे है। और जिस दिन 15 अगस्त को वहाँ पे जाता हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद कर्नल वेणुपाल सिंह को स्टैच्यू के लिए आदरांजलि देने के लिए वहाँ हमेशा के लिए जाता हूँ। और आज आपने जो गुरु गोविंद सिंह जी के नाम का मार्ग बताने के लिए कहा, मैं निश्चित रूप से हमारे सरपंच और लोकल एमएलए से यानी ये जो रोड है ये तो गुरु गोविंद, हाँ नीचे वाला जो एमडीआर रोड है जो केदार सालेगांव की तरफ जाता है, निश्चित रूप से हम जो सरपंच ने जो रेजोल्यूशन लेना चाहिए वो रेजोल्यूशन लेने के बाद नोटिफाई कर देंगे। बिल्कुल आपका और गोवा का हमेशा के लिए नाता रहा है, आगे भी रहेगा। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकर। बेकायदेशीर रेंव काडपाच्या प्रकरणात 26 होडयांचेर कारवायेचो आदेश आसतना खण खात्यान फकत एकाच होडयेचेर कारवाय केल्ल्यान मंगळारा नयबाग पेडण्यां बरोच बोवाळ जालो। स वर्सां सावन बंद आशिल्ले आपलेच होडयेर कारवाय जाल्ल्यान होडयेचो धनी खुबळ्ळो। हेर बाकीच्यो होडयो चालू आसून लेगीत तांचेर कित्याक कारवाय जाली ना असो प्रस्न ताणें अधिकाऱ्यांक केलो, पूण अधिकाऱ्याच्या कोतान तांचेर खंय बुधवारा कारवाय जातली। सगळे कट करून दाखय म्हाका आता, जोपर्यंत तू कट करिना सगळे तोपर्यंत हांव कसो तुका हे करचो ना। आता सध्या एक तुम्ही कट केले, माझी रिपेअर करून दी। सांग भाई कितले कट केले यांच्यानी, कितले आसा थोडी? एकूच कट केला, बाकी सगळे हांव एकूच कट करून माझी 6 वर्सां बंद आवडली। आम्ही लोकांनी तुझी होडी कट करून मी चालू असं त्यांचे सोडले आणि माझी वोट बंद असलेली कट केल्या जाणून म्हणून। जर इतली रेंव इल्लीगलच आसा न्हू, सगळे गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्ट जे सगळे आसा ती खंयच्यान रेंव सोर्स करता ते आमकां सांगपाचें। गोंयान जर सगळे गव्हर्नमेंटाचे प्रोजेक्ट जे आसा तांकां रेंव खंयचे यूज जाता, जर रेंव जर सगळे इल्लीगल केल्ली आसा जाल्यार कितली वर्सां जाली गव्हर्नमेंट लिगलायज करपाचें म्हणून काडटले, कितें पॉलिसी काडटा सगळे न्हिदल्या, अजून पॉलिसी येना, सगळ्या घरां बांदता, घर खंयचे मातयेन बांदपाचे आमी परती, रेंव जायत न्ही सो एक तर पॉलिसी सामकी करा, सगळे ब्लँकेट बंद करा, गव्हर्नमेंटाकूय रेंव नाका यूज करून, कोण एम सँड यूज करना, जे सीज केले इतले नाजाल्यार माझी रिपेअर करून दिवपाक होडी चूज केला, कट केला त्यांच्यानी, त्याच्यावर काय नोटीस दिवपा, एटलीस्ट ओनराक नोटीस तरी दिवपा जाय, तुझी आसा की ना तू तुझी रिप्रेझेंटेशन दी म्हणून, तो सांगता ती आशिल्ली म्हणून केली म्हणून थंय, हे जाले ही त्यांचे हे आसा लॉजिक। हय सर, तशें कट करूंक मेळटा कोणाचे होडी तुमकां? विदाउट नंबर असले म्हणजे आता तुम्ही 26 म्हणतात, 26 एकूच कट केल्यात। आम्ही आता काम करता न्ही मुखार, माझी पहिली कितें कट केले, मागीर तू जायना म्हणजे
इन्फॉर्मेशन घेऊ नका तू कोणाची कितें हांव गांवात भोंवता गावात कितें मागीर कोणाक विचारूंक जायना आमी मरे हेजे पयलीं हांगा केल्ले हेच्या पयलीं न्हू म्हाका 26 होडी रेकॉर्ड करून दी पंचायतीक लेटर केल्ली आमी ती होडी आसा पळय कोणाची तेंका ओनराक होडी चलत ना जाल्यार होडी आसा म्हणून सांगले 6 वर्सां जालीं बोला उलोवपाची आमी लेटर केल्ले पंचायतीक ती जी होड्याची ओनर आसात पळय न्ही तांकां इन्फॉर्म करात आनी आमच्या कॅप्टना पोस्टान या म्हणून जाल्यार ते पंचायतीन जे इन्फॉर्मेशन काडलें कोणूच येवना खंय थंय आपले व्हड येवन सांगपाक 7 वर्सां जालीं बोन आहा म्हाजी आनी हेची दोगांची आमची अधिकाऱ्यांनी सांगिल्ले हेर बाकीच्या होडयांचेर बुधवारा कारवाय जातली काय ना ते पळोवचें पडटलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. फुडल्या एका वर्सा भितर मिराबाग सावड्डे हांगा बॅरेज बांदतले. ह्या बॅरेजींतले उदक म्हैसाळ धरणांत हाडटले, जाका लागून बोरी, पंचवाडी, शिरोडे वाठारांत उदकाची पुरवण बरी जातली. देखून 2024 डिसेंबरा उपरांत गोंयांत उदकाचो उणाव जाणवचो ना अशें विधान उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी केलें. आमी दुसरो उपाय करूंक पळयता तो म्हणल्यार ताका आनी 1 वर्स 1.5 वर्स लागतले. आमी सालावलीचें उदक जें आसा तें हांगसर तुज्या धड्यार म्हणटा थंय मिराबाग एक्झॅक्ट वर्ड मिराबाग आनी एक्झॅक्ट लोकेशन मिराबागात आमी थंय बॅरेज बांदपाक पळयता आनी त्या बॅरेजीचें उदक उरतलें पयलीं आमच्या उगे न्हंयचें आनी सालावली डॅमाचें तें उदक आमी म्हैसाळ डॅम हाडपाक पळयतात, जेणे करून 2024 नंतर म्हणजे 2025 नंतर आमकां उदकाची अडचण जावची ना आनी ताजो फायदो सावथ गोवाकूय जातलो, नॉर्थ गोवा जातलो, सावथ गोवा जातलो. म्हणजे म्हैसाळ डॅमात जितलें आमी उदक हाडटात त्यामुळे बोरये, शिरोडा, पंचवाडी ह्या भागात उदकाची सप्लाय जातली. ओपाचें उदक सरप्लस उरतलें, ओपाचें उदक तेवच्यान धाडपाक पडचें ना. 2024 लोकांक पाणी टंचाई जावचें ना. 24 आमचे ह्या वर्षान 2024 डिसेंबर नंतर. वास्को वाठारांत भिकाऱ्यांची व्हड समस्या उप्रासल्या. वचत त्या वाठारांनी भिकारी राबयतो करून थळाव्या लोकांक त्रास करतात. वास्कोन वाडपी ह्या भिकाऱ्यांच्या संख्येक लागून मुरगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष गिरीश बोरकारान तिडक उक्तायल्या. लोकांनी भिकाऱ्यांक अन्न दिवचें न्हय अशें आवाहन ताणें केलां. बेगर्साचे म्हणजे आमकांय खबर हांगा वास्कोन बेगर्स खूब जाता, कित्याक हांगा जावन एक लास्ट स्टॉप आतां रेल्वेचो, त्याच्यामुळे बेगर्स खूब येतात. पूण आमी खूब ट्राय केले, खूब ट्राय केले जाले, खूब ॲटली 5-6 वर्सांनी पयलींचो आमदार जेन्ना कार्लोस आल्मेदा आहलो तेणी खुबशे बेगर्सांक गाडयो घालून येले. मागीर आतां आमचो आमदार दादू साळकारान एक 3-4 फावटी तरी कदंबा बस हें करून आमी हुबळीच्या पयस पासून पावयले, पूण 2-3 दिसांनी ते परत येतात. ते परत येता म्हणजे तें कारण कशें आहा, हांगा गोंयान येतकूच वास्कोन येतकूच तुका एक आमच्या हितून कशें आहा, लोकांचे नजरेन कितें आहा, आपूण ताका बेगर्साक एक जेवण दिलें आनी कितें पोटाक खाण दिलें म्हणल्यार ताका आपणाक आशिर्वाद मेळटा अशें दिसता ताका. पूण तो तशें कांय ना. ते हांगा येता पिवपाक आनी खावपाक. जेन्ना तांकां आयतें खावपाक मेळटा तांकां तें पिवपाकूय आयतें मेळटा, तेन्ना भीक मागता ते आनी पिता आनी मागीर पोटाक हांगा चिकन मेळटा, सगळें दिता हांगा लोक आनी तें कारण आसा हे बेगर्स हांगा येवपाक. आनी मेन थिंग कितें आहा, हे दिता आनी वयता, पूण त्रास कोणाक हे आमकां खाता पिता थंय वयता, हकता थंय, मुतता, सगळें थंयच करता. तुमी हालीं पासून पयलें मुन्सिपालिटी कडेन मुततना तुमी एक व्हिडिओ बंद दाखयलो. हे कारण कोण, हे लोक कारण हे. जेन्ना जे लोक हे आमचे तांकां कांय दिवपाक ना, तेन्ना तांकां कांय खावपाक बिवपाक दिनात, तेन्ना ते हांगासून वचपाचें चिंतले, कित्याक तांच्या पोटाक भुके खातीर तांकां रावतात. हांगा तेंचें आयतें सारकें VIP ट्रिटमेंट आहा तांकां, उदीक पासून बिस्लरी मेळटा तांकां. म्हणून हांव लोकां कडेन रिक्वेस्ट करता, बा असलें दिवचें न्हू. तुमकां जर खंय पुण्य करपाचें आसा तुमी खंयच्याच आश्रमान दिया, नाजाल्यार खंय हॉस्पिटलान कोणाक तशी मदत करा. पूण अशें गरीबाक भिकारी आपूण दितलो आनी आपणाचो बर्थडे ताका दिवन आपूण सेलिब्रेट करतलो तशें कांय ना. तुमी आनीक आमकां फोंडान घालता, कित्याक आमी हांगा सिटींत रावता आनी सिटीचे लोक विटता. म्हणून एक तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी सांगता, आमकांय जाय बा आमची सिटी बरी दिसतली, पूण खंयतून खंय तरी म्हयने पासून लोकांनी पण सहयोग दिवपाचो. इवन हांव आमचे पुलिसांक पण सांगता, एवरी टायम आमी कितें करता, कितें आसल्यार आमी म्हणटा मुन्सिपालिटीन करपाचें. कचरो कोण दिना तो कचरो भायर जाल्यार मुन्सिपालिटीन पळोवपाचें ताका. पूण हांव म्हणटा कित्याक पुलिसान खंय तरी दिसता बा आपणाच्या लोकेलिटीन आपूण हांगाचो पुलीस जाल्यार तेणीय सांगपाक जाय. गोंयांत सोमारा आनी मंगळारा 4 नवे कोवीड दुयेंती सांपडला. सक्रिय दुयेंतींचो आंकडो 36चेर पावला. कोवीड दिसान दीस वाडत आसा. सगळ्यांनी आपल्या भलायकेची जतनाय घेवची. भौशीक सुवातांनी गरज पडल्यार मास्क वापरल्यार खूब बरें.
पाड नवीन कोयर उडोवन प्रदूषण करप्यांचेर खर कारवाय करपाची शिटकावणी अस्नोडे पंचायतीन दिल्या. कोयर उडोवपाच्या प्रकाराचेर नियंत्रण हाडपाक सीसीटीव्ही कॅमेराज बसयल्यात. कोयर उडयतना सापडल्यार 5,000 रुपया दंड दितले अशी पंचायतीन शिटकावणी दिल्या. नमस्कार, हांव सपना मापारी अस्नोडा पंचायत डेप्युटी सरपंच. खूब वर्सांच्यान असो इश्यू आहा की गार्बेज जे आसा, गार्बेज जावं वेस्ट आसा ते हाडून पार रिवरान सोडटा, जे आमी सगळे बार्देशाक तेचें उदक आमी खाता. पूण आयज आमी अस्नोडा पंचायतीसून तेंचे खुबशे 1-2 फावटी आमी ते सगळी गार्बेज क्लीन केलो. न्हंय 2 फावटी आमी न्हंय क्लीन करून सुद्दां. आनी जे आमचे चिकन सेंटर आसा जावं नुस्तें विकता तांकां आमी ऑलरेडी सगळ्यांक सांगल्या की तुमी आसा पळय हें सगळें थंय वेस्ट उडोवचें न्हू. आनी जे कोण उडयतले आमचे ऑलरेडी आमी सीसी कॅमेरा थंय दवरलेले आसा, घातलेले आसा. पूण सीसी कॅमेरान जर आमकां कॅच जालो समज कोण उडयता तो, जाल्यार तांकां आमी तेच्या घरा पर्यंत वचून फायन घालतली. कित्याक तर हे अशें जावं उपकारना तेन्ना. आनी दुसरें म्हणजे आतां कोण वेस्ट हांगा आमच्या हॉस्पिटलान खूब बिजनस आसा, तांकां आमी ऑलरेडी सांगलेलें आनी हेच्या परत आमी स्ट्रॉंगली तांकां सांगतली आनी सांगूंक सोदता की तेंच्यांनी हे वेस्ट आपले आसा पळय ते ह्या उदकान उडोवचें न्हू, जेणे करून ते आमीच सगळें उदक खाता, बार्देश खाता आनी आमच्या जिविताक बी हानी जावंक शकता. म्हणून आमी तेचेर अवेरनेस करपाचो खूब व्हडलोसो प्रयत्न आमी आतां फुडें करता. हांव फ्रांसीस वाघ अस्नोडा सरपंच, विलेज पंचायत सरपंच. आतां पळय सपनान पळय आमच्या डिप्युटी सरपंच कितें सांगलां तें सारकें. आतां हांव तुमकां सांगूंक सोदतां की तुमी हाडून ते बसींतले लोक वो खंयचे उडयतात कचरो, पूण तेतून उडोवपाचो तो दर्या म्हणजे कितें तें उदक आमच्या सगळ्याक वयता. वास्को मडगांव सगळ्याक हें उदक आमच्या अस्नोडचें वयता. पूण म्हाका नाका तें हें केल्लें, पूण आमकां जाय आमची एरिया क्लीन उरली, क्लीन. म्हणटच हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां तुमचे लागीं हात जोडून मागता असलें काम करिनाका आनी गाडी हाडून दर्यान उडयनाका. दिवचल तालुक्यांतल्या मुळगांव आनी शिरगांव सयत पुराय बार्देश तालुक्याक वरदान थारिल्ली अस्नोडेची पाड न्हंय सध्या प्रदूषणाच्या चपक्यात अडकल्या. हे न्हंयेत दिसान दीस कोयराची समस्या गंभीर जायत आसा. प्लास्टीक आनी हेर कोयर न्हंयेत उडोवपाचे प्रकार वाडल्यात. देखून हे न्हंयची सामकी अवतिकाय जाल्ल्याचे चित्र दिसून येता. हुस्क्याची गजाल म्हळ्यार कांय चिकन सेंटरवाले हे न्हंयेत बॉयलर कोंबड्यांचे अवशेश आनी घाण उडयतात. ते भायर कांय नुस्तेकारय पाड नुस्तें हे न्हंयेत उडयतात अशें दिसून आयलां. ह्या प्रकाराची आतां थळावे पंचायतीन गंभीर दखल घेतल्या. मोक्याच्या सुवातीचेर सीसीटीव्ही कॅमेरा बसयल्या. जे कोण कोयर उडयतना मेळत तांचेर दंडात्मक कारवाय करतले अशें पंचायतीन स्पश्ट केलां. कमीत कमी 5,000 रुपया दंड दितले अशें पंचायतीन म्हळां. लंच टायम बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर गोमंतक टीव्ही हो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. तशेंच फेसबूक पेज फॉलो करात. खंयच वचूं नाका, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. समेस्त गोंयकारांक नातलांची उर्बेभरीत परबीं.